आज तुम्ही खंय वचा, आज आमकां जी नामना मेळटा ती हाजी असली आमकां नामना केन्नाच मेळूं नाशिल्ली. तुम्ही स्नेक चार्मराची कंट्री, स्नेक चार्मर म्हणटा ते हे गारुडी हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावकूच जाय सर. आणि सपोज ते क्लीन आसा म्हणटा जाल्यार तांकां कसलो भंय? आमचेच खातात आणि आमचेच ताटा राखता असली आमकां एजन्सी नाका. सर न्यायालय हांवें म्हणलां, पूण आमचे जे ऑपोजिशन आमचे मेंबर्स आसा म्हाका दिसता तांकां विनाकारण म्हणजे खंय तरी पब्लिसिटी घेवपाक ना, उलोवपा नाका, तांकां उलोवपा नाका, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अवर ज्युडिशियरी. तांकां ना सुप्रीम कोर्टाचेर विश्वास. पूण ज्या सुप्रीम कोर्टान तेन्ना सांगून SIT निर्माण केली, नानावटी कमिशन नेमले आणि त्या दोनूय कमिशनांनी आपलो रिपोर्ट दिलो आणि त्या रिपोर्टाच्या बेसिसान आमच्या प्रधानमंत्रीक आनी बाकीचे सगळे जे तातूंत आशिल्ले तांकां सगळ्यांक जेन्ना क्लीन शीट दिल्ली आसा तेन्ना ताजेर परत डिबेट जावप म्हाका दिसता ही आमची मुर्खता आणि आज ते उलयताले तांची मुर्खता. म्हाका दिसता आमी सगळे मॅच्युअर हांगा आसा. आज आमी हांगा हावजान हांव ह्या पॉलिटिकल पार्टीचो नाल्यार तूं त्या पॉलिटिकल पार्टीचो अशें आमी चिंतनासतना आज आमी भारतीय देशाचे नागरीक हे आमच्या सगळ्यान पयलीं हें आसा. आनी त्या खातीर कोणूय सपोज आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें नांव घाण करता जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमी नागरीक म्हणून निशेध करपाचो गरज आसा. आनी त्या खातीर तांचें कर्तव्य आशिल्लें BBCक सपोर्ट ना करता आमच्या प्रधानमंत्रीक सपोर्ट करपाची गरज आशिल्ली, देशाक सपोर्ट करपाक गरज आशिल्ली. हांवें खंयच्याच प्रधानमंत्रीचें नांव घेवना, खंयचो प्रधानमंत्री म्हणून. प्रधानमंत्री हो देशाचो आसता आनी ही अजून तांकां जाणवाय ना जाल्यार मुद्दाम आमी तांकां याद करून दिवया की आमचो प्रधानमंत्री हो सर्वप्रथम आसता म्हणून. सर कितें जालां की ही जी UKतली BBC आसा आज आमचे देशभर आज जगभरान जे आमची पॉप्युलॅरिटी आमच्या प्रधानमंत्री खातीर आज जाल्या ह्या शॉर्ट स्पॅनान 9 वर्सां भितर आज जगभर आमचे इतलें नामना जाल्या की आज प्रत्येक देश आज आमच्या प्रधानमंत्रीक आपोवन आपले बरोबर तांचे संबंध दवरपाक सोदता. USA सारकी सुपर पावर ज्यांनी आमच्या प्रधानमंत्रीक तेन्ना ह्याच कारणावरून विजा नाकारिल्लो ते आज तांकां उमेदीन आपयतात. US काँग्रेसीन तांकां उलोवपाक दितात. ते उलयता आसतना 15 फावटी स्टँडींग ओवेशन दिता, 53 फावटी ताळयो मारतात. हे कितें दाखयता सर की आज खंय तरी आमी जे सगळे स्वप्न पळयता आमी विश्वगुरू जातले म्हणून ते विश्वगुरूचे स्वप्न आज खंय तरी पूर्णत्वा कडेन वता आसतना आज सगळो भारत देश तांचे कडेन पळयता आनी तेंच खंय तरी ह्या BBC नाल्यार UK सारके जे देश आसा तांच्या पोटान दुखता. आनी तांचे टायमींग पळया सर स्पिकर सर, आज हो टायमींग पळया सारको तांचो हे हाडपा खातीर. आज खंय तरी G20ची प्रेसिडेन्सी आज भारत देशाक मेळ्ळा. खरो सगळ्यांक ह्या सभागृहांत बशिल्ल्या सगळ्यांक आनी सगळ्या भारतांतल्या लोकांक ताजेर आज अभिमान आसपा जाय की पयले फावटी आज G20ची प्रेसिडेन्सी आज आमकां मेळ्ळ्या म्हणून. आनी खंय तरी ही इमेज खंय तरी टार्निश करपाची. अरे घडणूक जाली 2002 तुम्ही तुमचीच सर्वे करता, तुम्ही तुमचोच असेसमेंट करता आणि तुम्ही एक वेगळे म्हणजे पॅरलल गव्हर्नमेंट कसो चलयतात हें म्हाका दिसता सर चुकीचें आसा. आनी त्या खातीर ही खंय तरी टार्निश करपाच्याच हेतून खंय तरी ही आमची हें काडल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां सगळ्या आमी जाणा की रोखडेच आतां इलेक्शन्स येवपाची आसा MP ची आनी आमच्या देशाची मोठी सगळ्यांत मोठी इलेक्शन्स. आनी खंय तरी हे सगळे मेळून फॉरेन जे भायले जे मिडिया आसा ते खंय तरी आमच्या प्रधानमंत्री जे बरें काम करता, जे सगळे तोखणाय करता. तुम्ही खंयचोय देश पळया, तुम्ही पळया अरेबिया पळया, पॅलेस्टायन पळया, भूतान पळया, फिजी पळया, UAE, बारेन, मालदीव्स, पापागुनिया, तांचे प्रधानमंत्री अशे वेगेन तांकां धरपा पळयता. पापागुनियाचो जाल्यार तांकां अजून पांयां पडलें. हें शक्य कित्या खातीर जालें सर? कित्याक एक मनीस जेन्ना एक आपलो देश सर्वप्रथम म्हणून फुडें वता, आपल्या सगळ्या नागरिकांक सगळ्या समाजातल्या लोकांक घेवन फुडें वता तेन्ना म्हाका दिसता सगळे लोक ताजे बरोबर जय जयकार करपाक लागता. आमी कोवीड पळयलें. हांव मुद्दम सांगता कित्याक आज सगळे देश आमचे इवन एनिमी देश आसा ते आज आमचे कडेन दोस्तीचो हात फुडें काडटात. कित्याक काडटात? कित्याक जेन्ना कोवीड आयलें हे सगळे देश एकामेका कडेन मारामारी करतालो. हे सुपर पावर आशिल्ले, UK आशिल्ले नाल्यार US आशिल्ले, तांचे कडेन थंय लोक झडाझड मरताले, तांचे कडेन इंजेक्शन मेळनाशिल्लें. तेन्ना आमच्या प्रधानमंत्रीन दीस आनी रात एक करून आमचे इंडियेचे हे केल्लें इंजेक्शन दिलें आनी तें आमच्या सगळ्या जनतेक दिलेंच. पूण ताज्या बरोबर जे देशांक फावो जायनाशिल्ले, तांचे कडेन जायनाशिल्ले, जंय लोक मरताले तांकां सगळ्यांक पावयलें. तेन्ना कोण दुस्मान देश आनी कोण आपलो देश हो पळोवना.
आनी ह्या एका कारणा खातीरूच आज सगळे जगभर आज तांकां नामना मेळटा आनी प्रत्येक देश आज तांचे बरोबर आज संबंद दवरपाक करता. USA सारको एक सुपर पावर, आमी USA सुपर पावर म्हणटा, आज खंय तरी ते आपली टॅक्नॉलॉजी आज आमचे कडेन शेअर करपाक सोदतात. हाजो हें कितें की तांकांय खबर आसा, आज सपोज USA आमकां ती शेअर करना सपोज, जाल्यार भारत खंय तरी आज इतलो फुडें पावला की आज मेक इन इंडियाचोच कितें तरी एक प्रॉडक्ट येवन तांकां कम्पीट जातलो म्हणून. हें सगळें पळोवपाक गेलें जाल्यार सर म्हाका दिसता की आज ही BBC जी आसा, हांव जाल्यार म्हणपी ही भ्रश्ट बकवास कॉर्पोरेशन म्हणून. कित्याक प्रत्येक टायमाक हे पयले फावटी न्ही स्पिकर सर, हाजेय पयलीं 2दा BBCक बॅन केल्लें आसा. एका टायमाक तर तांणी आमचो भारत देशाचो नकाशो जो आसा ताकाच कश्मीर आमचो भाग काडूनच उडयलो. हे केदें व्हडलें हें, म्हणजे केदें व्हडलें धाडस. हे धाडस कशें करता, हे कोणाचे कुस्तार धाडस करतात. फ्रिडम ऑफ स्पीच सगळ्या प्रेसांक आसा, पूण तो सपोज फ्रिडम ऑफ स्पीच सपोज आमच्या प्रधानमंत्रीक आनी आमच्या देशाक बदनाम करपा खातीर आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी ताचो निशेध करपाक जाय, हें म्हाका सांगन दिसता. येस, आज 2च मिनटां घेता स्पिकर सर. आज उलयता आसतना हाजेर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की आज जें घडलां ताजेर खंय तरी सगळें बंद जालां, थंड जालां, सगळें वेवस्थीत चल्लां. तेन्ना असल्या वेळाचेर हें काडप म्हाका दिसता योग्य न्ही. आनी म्हाका दिसता आज 2004 ते 2014 हो जेन्ना प्रोब जालो तेन्ना आमचें सरकार नाशिल्लें. आज दुसऱ्या खंयच्याय सरकाराक तांचे विरुद्ध येदे पसून कुस्कूट मेळिल्लें जाल्यार आज तेन्नाय तांची पॉप्युलॅरिटी प्रधानमंत्री जावपाच्या हाजेर आशिल्ली जाल्यार तेन्ना पसून ताका कोण सोडचें नाशिल्लें सर. सगळ्यांनी प्रयत्न केलो आनी आमी केन्नाच प्रोटेस्ट करूं ना ताजेर. आमच्या प्रधानमंत्रीन केन्नाच प्रोटेस्ट करूं ना. आमच्या अमितभाई शाचेर पसून खुबदां तांकां हें केलें, पूण आमी कोणेच प्रोटेस्ट करूं ना. उलट आमच्या प्रधानमंत्रीन वचून थंय 12 ते 13 तास SIT फुडें बसून तांकां कोऑपरेट करून रातचे 2 ते 3 पर्यंत बसून तांकां कोऑपरेशन दिलें आनी त्या खातीरूच SITन तांकां क्लीन चीट दिली. तांकां खंयच एक कुस्कुटाचे बसून हें मेळूं ना. असो आमचो आज प्रधानमंत्री आनी आसा. म्हाका मुद्दाम हांकां सांगन दिसता सर ऑपोजिशनाक, म्हाका याद जाता की प्रधानमंत्री एकदां चायना वतालो आनी चायना वता आसतना तेन्ना तो हांगचो हें आशिल्लो, मुख्यमंत्री आशिल्लो. तेन्ना दुसरें सरकार आशिल्लें, पूण तेन्ना पसून दिल्लीचे जे आमचे फॉरेन डिप्लोमॅट्स आसा तांचे कडेन मिटींग घेवन बाबा आमच्या देशाची तांचे कडेन उलोवपाची लायन कितें आसा, टो ऑफ लायन कितें आसा, आमी तांचे कडेन कशा पद्दतीन उलयता ते तांचे कडेन खबर काडून थंय वचून तेच लायन उलयलो. नाल्यार आमी हांगा ऑपोजिशन आसा म्हणून आमच्या भारताची धिंड थंय काडून येवना, त्याच लायनीन उलयलो. असो आमचो आज प्रधानमंत्री आसा आनी आमकां ताज्या फाटल्यान खंबीरपणे रावपाची गरज आसा. आज जेन्ना तांची इमेजीचेर कोणी डाग हें करता तांचेर करप म्हणल्यार आमच्या देशाच्या 150 कोटी जनतेचेर इन्सल्ट करप, आमच्या ज्युडिशियरीचेर इन्सल्ट करप, आमच्या लोकांचेर इन्सल्ट करप, आमचो पोलिसांचो इन्सल्ट करप. आनी हो आमी केन्नाच सहन करपाक जायना असो म्हाका दिसता. BBCक फक्त आज भारत देश दिसता. फाटीं फ्रांसाक कितें जालें ताजें कांय दिश्टी पडना. फ्रांसाकूय खूब रॉयट्स जाले. हांव उलयता मागीर तुमी उलया. फ्रांसाक जालें ताजें कांय तांकां दिसना, पूण भारतान कितें जाता तांकां अचुकायन ते खोदून काडपाची संवय आसता. पूण हांव तांच्या फ्रांसाच्याय पॉलिटिशनांक सगळ्यांक हांव म्हजी तोखणाय तांकां. कित्याक एकटो मनीस तुमी खंयच्या पेपरार आयकला फ्रांसाचो कोण एकामेकाचेर उलयल्लो, येदे मोठे रायट्स जाले, पूण कोण उलोवना. तांकां आपलो देशाचो स्वाभिमान मेन आशिल्लो आनी तोच स्वाभिमान दिसता आमी हांगा बशिल्ले प्रत्येक आमदार आसूं, मंत्री आसूं, नागरीक आसूं, तो स्वाभिमान आमच्या देशा प्रती आसपाक जाय. आनी आमचो पंतप्रधान आमच्या खातीर जो आज वावर करता, आज जे आज नामना आज जगभर आमकां मेळटा. आज तुमी खंय वचा, आज आमकां जी नामना मेळटा ती हाजी असली आमकां नामना केन्नाच मेळूं नाशिल्ले. व्हडले व्हडले जो बिडन सारके प्रेसिडेंट्स तांच्या फाटल्यान धांवतात आपल्याक हात दिवपा खातीर, तांकां मेळपा खातीर, तांचे कडेन बरेपण जोडपा खातीर. सर हे कितें दाखयता की आज आमचो देश सुपर पावर जावपाच्या मार्गार आसा. UK एका टायमार खूब फुडें आशिल्ली, पूण आज आनी तेन्ना ते आमकां कितें म्हणटाले, तुमी स्नेक चार्मराची कंट्री. स्नेक चार्मर म्हणटा ते हें गारुडीची. तांकां आतां अशें जालां की गारुडी ही कंट्री आमकां सायड मारून आज 5व्या पावंड्यार पावली इकॉनॉमी वायज आनी आमी आज थंयच फाटीं उरले. हें अजून तांकां पचना आनी त्या खातीर BBC सारके एक भ्रश्ट कॉर्पोरेशन जांचे आज संबंद आज तांचेर फाटीं रेड पडली, बरी रेड, ते क्लीन आसा जाल्यार ओगी रावपाचें तांणी. ते क्लीन ना, तांचे खंय तरी संबंद चायनाच्या जायंट टॅलिकम्युनिकेशना कडेन आसा.
हुवावे कडेन तांचे संबंध आसा हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावकूच जाय सर. आनी सपोज ते क्लीन आसा म्हणटा जाल्यार तांकां कसलो भंय. हांव सपोज क्लीन आसा जाल्यार म्हजेर कसलीय रेड घाली कोणाय घाली CBIन गेली पुलिसान गेली म्हाका भंय दिसपाय ना. हे सगळें दाखोवन दिता की आज खंय तरी BBC जे आज इंडियन कारस्थान करता ते खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. ताज्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन हे होम डिपार्टमेंटाक हे रेझोल्युशन धाडून तांचेर जाता तितली कडक कारवाई करून बॅन जाल्यार बॅन. आमकां असली नाका जी आमची हांगा रावन आमचेच खातात आनी आमचेच ताटा राखता असली आमकां एजन्सी नाका. आमच्यो हांगा खुबशे प्रेस बरे आसा जे आमचे बरोबर सत्य परिस्थिती दाखयतात आनी त्या खातीर म्हजी मागणी की हे रेझोल्युशन तुमी मान्य करचें आनी सेंटराक होम डिपार्टमेंटाक धाडून ताचेर कडकांतलो कडक तांचेर निर्बंध हाडचे.